दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वावसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्रोतेजन हो, सर्वांग हार्दिक नमन। पयली अचानक लाईट वचुले जाल्यार अड्डिना अशें मस्त फन जाता जाल्यार आमगेल थंयची लिंक थुंटले तर आमगेल मनाची लिंक थुंटू नये आमी तांतूर रावता। त्या दृष्टीने आज आमी सम प्रयत्न करूया। आज 100 कितल्या 55वा 155th श्लोक असो मना श्लोक। दिसेना जनी तेची शोधून पाहे बरे पाहता गुज तेथेची आहे करी घेऊ जाता कदा आडळेना जनी सर्व कोंदाटले ते कळेना। जय जय रघुवीर समर्थ। अथांगा
दिसेना जनी तेच शोधून पाहे. हं? कल्ल्याक दिसना आमकां, कसले सोदचें आमकां. सगळें तरी दिसता, सकल दिसना. दोळे बिगडल्यात गो म्हणटा ती. चश्म घालो, नंबर केलो, कॅट्रॅक्ट ऑपरेशन केलें, आनी कलकल केलें, जाल तर के दिसना. जे दिसता जाल्यार मस्त फंकल जातात, एक एक सहज दिसना. सहज पळोवनच्या गेल्यार दिसना, जाल्यार सम पळोवनच्या गेल्यार जाणयता. मस्त वस्तू दिसना ती जाल्यार ते जाणयता ती. इलेक्ट्रिसिटी दिसता आमकां जाल्यार ते इलेक्ट्रिसिटीन केल्लेली करामती पुराय पळोवनच्या मेळटा ती. तशीच परमेश्वर परब्रह्म हें दिसना जाल्यार ताणें केल्लेली पुराय करामती आमकां दिसून येता ती. आतां तो कले करना म्हणटात जाल्यार ताणें कशें करामती केल्यो. ताणें एकूच करामत केली म्हळ्यार स्वतान ताणें मायेक उत्पन्न केलें, शक्तीक विंगड काडली काम करच्याक, आनी आपण व्हळ सांबू बसलो. कळ्ळें न्हय. श्रीराम सीतेक भायर काडलें, सगळें करी म्हूण. ती लक्ष्मी अशें करून न्हू तांणी सगळी सृश्टी निर्माण केली. देवीने शक्ती, देवी शक्ती आसता. हां, उत्पत्ती स्थिती लय हें केल्लें तिणें आमचे खातीर. आनी देवान म्हळ्यार देवा लागीं सन्निधी न्हय ती, देवांत एकच ती. तरी ती शक्ती काम करता, देव कसलें करना. आनी हे पायंड तांणी म्हाका दिसता आमकां संवसारांत घालून दिलो की बायलांक सगळें करचें आसता. आनी म्हळ्यार तरीकय ती शक्ती खंय थावन येता, शिवान थावन येता. तेमी ती कोणाक अरे ही तुजो जाल्यार दिसता म्हणना, खरें म्हळ्यार बायलांक जी शक्ती मेळटा ते तांगेले शिवान थावन येता. तरी हें जें आसत पण जें दिसना, आतां हांगा दृश्य हातूं सृश्टींतू आमकां बामणो बायल दोगूय दिसतात. जाल्यार परब्रह्म आनी माया तूं परब्रह्म दिसना. दिसेना जनी तेची शोधून पाहे म्हळ्यार ते ताणें कल केलें, तिका सांगलें हें उत्पन्न करी म्हणून. आनी गम्मत पळोवनच्या ताणें खंय वचून बसता. हां, प्रती एकल्यातून तो भितर वचून बसलो आनी अवयव कशे केले, भायर केले. हां, कशी की परांची खानी व्यत्रुणत स्वयंभू म्हळ्यार सगळे अवयव भायर. दोळ उगडकी लुकू लुकू केल की चेरडान सुद्दां दोळ उगडकी ताका सगळें दिसच्या लाग भायल्यान दिसता. आवाज आयकल्यार भायलेच आवाज आयकूं येतात. कसले जे काही करता ती ते भायल्यान स्पर्श. हां, सगळी जे पंच ज्ञानेंद्रिय आसा ती कार्यरत जाता ती. जाल्यार तर की त्या पंच ज्ञानेंद्रियांतून आमकां कसलें करूं जायना. हां, आतां सादी तेणी ती कमाल म्हणून तुमी नांव आयकलें आसतलें. तुमी हागल कबीर हागल नांव आयकल्या जाल्यार कबीर हागल चल्ल कमालूय संतच आशिल्लो. ताणें म्हळ्यां आत्मज्योति नजर नहीं आवे, आत्मज्योति तेलन बत्ती बुझ नहीं जाती, तेलन बत्ती बुझ नहीं जाती, नहीं जागत नहीं सोती, आत्मज्योति नजर नहीं आवे, आत्मज्योति झिलमिल झिलमिल निशिदिन चमके, झिलमिल झिलमिल निशिदिन चमके, जैसे निर्मल मोती, आत्मज्योति नजर नहीं आवे, आत्मज्योति ताजी इतली प्रकाश झिलमिल झिलमिल झगमग झगमग जाता. हां, हांगा उपराटेस परब्रह्माच्या प्रांतान परमेश्वरा प्रांतान सगळं उपराटेस. थंय कशी जे झिलमिल झिलमिल जाता ताजी हें वीज ताका हें आसा म्हळ्यार ते लायट पुरे झिलमिल जातात. हांगा तशें न्ही, ते लायट दिसता ती वीज दिसना. हांगा तशें न्ही, हांगा उपराटेस. हांगा माया जे करता माय पुरे दिसता. जाल्यार खंयच्या हाज्यान जे झिलमिल झिलमिल जाता ते भितर बसल्या ते दिसना आनी ते मितकल जाता. ताका कले तेल लागता की कल लागता. तेल न बत्ती बुझ नहीं पाती, नहीं जागत नहीं सोती, आत्मज्योति नजर नहीं आवे, आत्मज्योति नजर नहीं आवे.
कबीर का बाल, कबीर कमाल कबीर का बाल, बोले घर घर बाचत पोथी, परी आत्मज्योति, नजर नहीं आवे आत्मज्योति. तशी ते जय जय रघुवीर समर्थ. तशी आत्मज्योती पळोवंका ती दिसना जाल्यार सोदून काडका. दिसेना जनी. हां, जनी म्हळ्यार कळ्ळें, जन म्हळ्यार उत्पन्न जावचें, जग म्हळ्यार जनन आनी गमन. तशी जे जन्मा येता आनी वता ती तें जग जाल्यार सृश्टी म्हळ्यार कळ्ळें, जन उत्पन्न जाता ती. त्या जना सृश्टींतूं जें दिसना न्ही तेंचें आमी सोदूंक पळोवंका. कल्ल्याक हां, एक सांज चेडूं एक जादूगार आयिल्लो आमगेले थंय. तो कल्की करतालो बा, जोर जादू करतालो, सगळे जाण मॅस्मेरायज. जाल्यार एक चेडूं न्ही ताका पाययाला वचून बशिल्लो, सान आशिल्लो न्ही तो. आनी तो कल करता म्हूण हातांक कल करता, हात चला की म्हणून पळोवच्या बशिल्लो. सोदलें की ताका मेळ्ळें. मग ताणें तागेलें म्हळ्यार एक सिक्रेट उगड केलें की तो कशी जादू करता म्हूण. इतलें चेड्यान गम्मत इलो. शेवटी ताकाच म्हणटा म्हणजे तूं थंय वचून बस, हांगा बसना म्हूण. म्हळ्यार तशी केन्ना पूण जाल्यार ही तशी न्ही. ही आमकां प्रयत्नपूर्वक पळोवंक लागता. आत्मज्योती ताजे खातीर मस्त प्रयत्न करपाक लागता ती. म्हाका एक फावट हांवें आजी इली आनी सुसोदची काणी सांगिल्ली. परत सांगता, हरकत ना. लिहिलेची लिहावे, वाचिलेची वाचावे, विवरलेची विवरावे, पुन्हा पुन्हा काय. तशी तरी सोदची म्हळ्यार खंय एक आजी गेली, सुव हरयली. ती स्वता पळय आंगणान, तूं खंय पळली ती कलकी साडी शिवोवच्या बशिल्ली, पिंदिली, फॉल सुटिल्ली, पिंदिली साडी शिवोवच्या बशिल्ली. तर त्या आजीक मेळना. नातू आयलो, नातवान विचारलें, कल पळय तुका, कल सोदतास आजी? चस्म बिस्म घालून सोदता तरी दिसना. तरी न्हय रे बाळा, हांगा मगली सू पडल्या की पळयता, मग सू हरयल्या म्हणून सोदता असो म्हण. तावळी तान म्हळें, हांगा तुका सू खंय पडल्या तुगेली, हांगा पडल्या वे म्हण. ताणें सोदलें, खंय मेळना. तर तूं शिवोवच्या खंय बशिल्ली म्हण. हांव भितर बशिल्ली रे चेडा, भितर बशिल्ली म्हण. अरे मागीर सू थंय पडल्या आसतलें न्ही. तर ती कल सांगता, थंय पडल्या, म्हाकाय गोतोच थंय पडल्या म्हण. जाल्यार थंय काळो कस न्हय म्हणून हांव हांगा आंगणान सोदता म्हण. जय जय रघुवीर समर्थ. म्हळ्यार हाजो अर्थ कलो. कड्डेरका लागताना सांगलें, यो आजी, काळो कशी घालोवचो भितर कुडांतलो तो हांव तुका दाखयता. आतां इलेक्ट्रिसिटी आयल्या गांवांत सुद्दां, तें लायल्या ती जाल्यार तुका तें कशी लावचें ताजें स्विच गोतना. हांव तुका शिकयता यो म्हण. तो तिका ताण घेवन वचलो, हांव सोदून दिता म्हण. आनी तिका तें बटण दाखयलें, हें बटण अशें तो करी म्हण. तिणें केल्लें. करचे भितर उजवाड सगळे कडेन. आनी ताबडतोब ती सू मेळ्ळी, थंय पळयली. खंय वतली ती, ताका पांय येतात वे, ते मेळ्ळी. तशी आमगेली गती जाल्या. आमकां भितर काळोख म्हणून आमी भायर सोदतात. गोत्तच आमकां भितर बसला परमात्मा अशी सगळीं लोक सांगतात आमकां. जाल्यार भितर वच्ची कशी हें मार्ग गोतना, भितरचो लायट कशें लागतलो तें स्विच गोतना. त्या खातीर सद्गुरूंक शरण वचपाक. आनी तांणी सांगलें, तशी वचूं लेकल जाता. बरे पाहता गूज तेथेची आहे. गूज म्हळ्यार कळ्ळें, आवश्यक आशिल्लें जें आसा, आनंद निधान जें आसा आमगेलें तें थंयच आसा. गूज म्हळ्यार गुप्त गोश्ट. ती गुप्त गोश्ट म्हणजे जाता ती ना जाल्यार सगळ्यांक मेळटली, जीव खातलशिले. त्या पंढरीच विठोबाक सगळ्यांनी म्हणलें, ताणें ज्या वेळार म्हळ्यार सृश्टी करता तो वैकुंठा बसून जेन्ना ताणें शक्ती भायर काडली आनी हें उत्पन्न केलें सगळें सृश्टी, तावळी ताका विचारलें, तूं उत्पन्न केलें खंय? जाल्यार सगळीं येवन आतां तुका त्रास दितलीं, हें दी तें दी म्हणून. तुका देव म्हणून नांव दवरलें ताणें, ये देव वो देव म्हणून. तूं कोण कोण अपूर पडटलो. तरी म्हाका तरी खंय निप्पू, हांव खंय निप्पू. खंय नेपली तर कितें फायंड आवट करता ती. खंय जंगलांत वचून तर कितें धोंड दवरता ती, ताका शेंदूर पासता ती, तो जालो देव. जाल्यार मागणी करतात. आनी देवाल कर्म कल जाल्यार गो तसो तो आवस न्ही आमगेली. खंय थावन मनांतल्या मना उलयलें तर कितें देव आयकता. आनी तो पाप दिसून तांगे सगळे गरजो पुरोवच्या पळयता. तशी केल्यार खंय निप्पू हांव म्हूण.
शेवटी ताकाच सुचलें की मनुष्याक भितर हृदयांत वचून बसता पण म्हळ्यार ताका कितलें म्हळ्ळे तरी भितर पळोवनशा कळचें ना कळ्ळें म्हळ्यार थंय ताका काळोख दिसता जाल्यार आपण थंय वचून बसता म्हणून तशी तें आत्मतत्व आमगेर भितर येवन बसलें झिलमिल करता जाल्यार भितर या ना जावची वेवस्था ताणें केल्या जशी कलियुगांत तूं लास्ट टायम सांगिल्लें कलियुगांत कल सांगिल्लें की कलिक त्या परिक्षितीन मारूक पळयलें तो म्हळ्यार म्हाका मार नाका म्हगेले बरे गूण सुद्दां आसा ती कलियुग्याना पळय कसले बरे गूण तुगेले म्हूण विचारलें तरी एक माळ एक मनान एक माळ जर मग देवाल नांव घेतलें राम नाम तरी मुक्ती मेळटली पयले काळांत कशी 10,000 वर्स कितले 1000 वर्स जगताले लोक एक पांयार लागून तप करताले सगळे तांगेले मांस आनी स्किन थाय सुकून वचसर जगताले पाप आनी तरी तांकां मोक्ष मेळना म्हूण खात्री ना हांगा तशें न्ही फक्त मॅक्झिमम 100 वर्साचें आयुश्य एखाद दुसरो 101 102 103 आणखी 123 इयर्सात सुद्दां पळयलां जाल्यार कितलें म्हळ्ळे तरी तितलेंच आयुश्य तर तांतूं आमकां जर कलें हें कोन्न घेवचें आसत तरी तो कली सांगता फक्त देवाल नांव घे ती ताज्यान तूं मोक्ष मेळटा खंय खायनासन राबका म्हणना उपास काडका म्हणना एका पांयार राबका म्हणना कलें ना फक्त भाव जाय मनांत तो परिक्षिती दिसलें वय बातांनी म्हणलें वय तर हाक मारचें बरोबर न्हय म्हूण ताका सोडलें सोडची भितरी मार न्ही ताका सोडचे भितर तो खो हासच्या लागलो अरे तूं हासता म्हाका फसयलें तुवें म्हूण ना बा हांव फसयतलें न्ही हांव शनी जालें तर हांव शनी देव आसा हांव फसयना तरी मागीर कल्याक हासलो म्हूण आत्तां तुका हांव सांगलें एक जप माळपुणी एक मनान करता जाल्यार हांव कली न्ही त्या मागीर हांव आय वील सी टू इट की तुमी तशें करूं शकना ती कल्ली ना कल्ले तुमगेले मनांत विचार येतले एक जप माळ सुद्दां कांय ना जाल्यार दुद्दा वास आयलो दूद दवरलें वच तुमगेलशें दिसता म्हूण तें पुणी धांवशें ती किंवा कलकल म्हाकशें जालेलें नाका जाल्लें यू कॅनॉट कंट्रोल युअर थॉट्स आनी ताज्यान भितर काळोख जाला खरें म्हळ्यार इतली झिलमिल प्रकाशीत जालेली स्वयं प्रकाशीत ती ज्योत भितर आसतना कसलें कारण की भितर इतलें काळोख जावंका ताजो उजवाड येवंका न्हय जाल्यार आमगेलें बहीर मन तें ग्लास ताजे मुळाक आमगेलें अंतर मन तें ताजे भितर अंतकरण ताजे मुळाक त्या अंतकरणांत तें आसत आत्मतत्व तर ताजो उजवाडू वयर येवच्याक दिनात इतली कचरण हें जमल्या तांतूं धुळी की भितर अशें कलें दिसनाची तर केन्ना पूण आमी तें साफ करता न्ही साफ करता म्हळ्यार मात्र तें दिसता बरें दिसेना जनी तेची शोधून पाय कशें सोदून काडचें तें कशें सोदून काडचें एक तरी उजवाड जावंका भितर उजवाड आस पण आमकां तें बटण ऑन करूंक कशें करचें म्हणलें त्या नातवान कशें शिकयलें तशें आमकां सद्गुरू सांगतात कशें करचें म्हूण तरी विचार बंद करचे तें साफ करचें कोणाक हेवे दावे अडी बिडी आशिल्ली ताजी घाण आशिल्ली ती काण उडोवन सोडची आमकां नाका थँक्यू वचात तुमी आतां मस्त जालो त्रास दिलेलो आतां आनी ना हांगा राबचें ना भाडें करूं घर सोडना जाल्यार आमी कल करता ती तांगेलें सामान काडून भायर उडयतात वय की न्ही तशी त्या विचारांक फालतू विचारांक आमी भायर काडका लागतले कंपल्सरी भायर काडका लागतले आमगेले एक नमुन्याचे कोप मस्त कोप कोणें करूं येद संवसार करचो म्हळ्यार केन्ना ना कोणाचेर कोप करपा लागता जाल्यार त्याज्य रिपुंतान भायर पडटा त्याज्य रिपुंतान म्हळ्यार कसलें मस्त मत्सर द्वेश हे सत्वगुणांतन सुद्दां हे रिपू येतात तशी माया मोह जालें जाल्यार आसक्ती मस्त आनी कसलें अशी जायतची म्हळेलें असलें सगळें आनी काम क्रोध म्हळ्यार कसलें एक नमुन्याची काम भावना त्याज्य रिपून गेल की कल्ल जाता आनी कल्ल ना म्हूण कळना मानतार हांगा सुद्दां तोल वता तशी आनी कामना काम हाजे आनी कसले अर्थ कामना इच्छा मरना आनी तेमी ते आमगेले मी पण आसा पळय मी हो इच्छा मरणी जाला ताका इच्छा पूर्ण करता म्हूण दिसता ती जाल्यार ही इच्छा आसली ती तागल आपणे मोरका ही इच्छा ताका जायना केन्ना आमी सगळ्यांत स्वताचेर जास्ती प्रेम करतात आमकां अशें दिसता की आमी स्वताचेर जास्ती प्रेम करतात जाल्यार आमी स्वता देहाचेर जास्ती प्रेम करतात आनी देह न्ही हो केन्ना पूण पडचोच आसा तेमी ती
आमी हाचेर प्रेम करनात, देहाचेर प्रेम करतात, तर आमी मनाचेर आमगेले प्रेम केल्यार आमी स्वताचेर प्रेम करूं शिकता. प्रेम करचें म्हळ्यार कसलें, नुस्तें पट्टण घेवन मज करचें न्ही, तरी ताजी काळजी घेवची. आमी स्वता मनाचेर प्रेम करता म्हळ्यार ताजी काळजी घेवका, ताजेर जे साचलेले कचरो आसा तो काडका, ताका नित्य स्वच्छ करता. आमी जशी देहाक न्हाणयता ती मनाक स्नान दिवका, जप करून, आनी तरी मात्र ते सोदून काडचें जाता. गुज ते म्हणत तें करी घेऊ जाता कदा आडळेना, जनी सर्व कोंदाटले ते कळेना. सगळे कडेन साचून रमल्या, तरी कितें आमकां अशी आतां ही वस्तू हे खंजिरी काडलें घे गो तुका आमी सांगू जाता, बरोबर. आनी कले बुक्क काडलें न्ही, घे तुका घे दिवचें जाता. जाल्यार प्रकाश दिवचें जातलें, प्रकाश दिवचें जायना. खंयची दुख्ख खंयची तरी माध्यमांनी दिवका, जाल्यार दुख्ख हे भावना दिवच्या जायना ती. जाल्यार तितल्याच तूं भावना आमगेल्या दोळ्यांतल्यान व्यक्त करूं जाता ती. पण हें तरी परब्रह्म तत्व जितलें आसा तें तर बिलकूल कोणाक काण दिवच्याक जायना. ते तांगेल तांणी तूं उडकी मार न्हू, मुळां वचूं न्हू. ते गोताखोर म्हणटा ती, म्हळ्यार कसलें की डायवींग कोर न्हू, भितर डायव कोर न्हू, तांणी ते हिरे माणक सोदून काडटात. तातूं एक जावंका. थेंबुटा सागरी बुडाला, बुडता सागरची जाला, गंगे सरिते संगम जाला तत्क्षणी. तावळी तो थेंबूट जावंका, आमी सान जावंका. आमी पाप होड जावन बसलें ती. म्हाका पाप म्हणका दिसता, हड्ड जावन बसतात न्ही तांगेले पाप दिसता. इथे म्हळ्यार सान्न कशें जावचें कळना. सान्न कशें जावचें, आमी होड जावन बसल्यात, सान कशें जावचें. तरी आमी जितलें आमी दुसऱ्यांक हडपण दिलें की आमी सान जातात कंपेर केलें, वय की न्ही. पण आमकां दुसऱ्यांक हडपण दिलें आमगेलें मीपणाक चॉय जाता, तें तें करूं जायना. तावळें कल करचें. तर दुसऱ्यांक हडपण दिल्यार आमी सान्न जाता ती. आनी दुसरें कल जाता सान जाल्यार सान चेडूं कशी तांकां इन्क्विजिटीव आसता ती, तशी तांकां एक नमुन्या उत्साह आसता. तशी आमी सान्न जितली जातली की तितली आमी उत्साही जातली, ताजे तवाने जातली. आनी ताज्या मनाने आमी फ्रेश मायंडाने आमी सगळ्यांगेले गूण पळोवचे शिकतली, तांतल्या थंय शिक्कू पळयतली कलेपणी, वय की न्ही. प्रत्येक क्ल्यागेल जोडली तूं आमगेले स्वाम्यांनी कल्ले ना कले घाल्या खरेंची. त्या गुरुतत्वाने आमकां मस्त 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 दिल्या. जाल्यार सगळे गोश्टी एका मनशाक दिली ती. एकल्याक हें दिलें, एकल्याक तें दिलें, एकल्याक तें दिलें अशी. तरी कल जाता आमी तांगेले दोश पळयता ती. दोश पळोवचे बदलाक तें आमी शिकून घेवचें. आमचले जे गूण आसा ती ते तांकां शिकोवचें पळोवचें. शिकोवंक म्हूण ना, आमी आपोआप तांतल्याक हें केलें, मैत्री केली, सत्संग केलो. सत्संग म्हळ्यार शेवटी कल्लें. इथे म्हळ्यार प्रत्येकांत आत्म आसता न्ही, म्हळ्यार त्या आत्म्याचो संग जावंका जाल्यार आमगेले तांतूं दैवी गूण त्या मनशान कल्ले आसत की ताचो संग करता म्हळ्यार आपे आपे सत्संग जाता, वय की ना. सत्संग करता आनी नामाल्याक सत्संग करता. हाजे समुहांतन नाम घेवका म्हळ्यार ताजी जी वायब्रेशन्स येता ती सगळे कडेन पसरता ती. आनी ताज्यान एक नमुन्याचें बरेंपण जाता. आनी आमी साधक म्हणून घेता ती, जाल्यार साधकान बाधक विचार केन्नाय करूं. अयो अशें जाल्लें तशें जाल्लें, कल करचें, हें करचें ना. जें जाता न्ही तें केन्नाय बऱ्या खातीरच जाता, बऱ्या खातीरच जाता. आतां कोणाक रोग जालो म्हळें वचून ह्यो ताका कॅन्सर जालें म्हणून बेगी वचून की कळल्यार तें क्युअर करूं जाता. वखदायलें ती ह्यो ताणें इतलें केलें, तो कॅन्सर म्हणून डिटेक्ट जालें. जावं न्ही, तें देहाक जाता, मनाक कल्याक मनाक कली जायना. हातूं तांणी कितलें गोमटें एक हें सांगलें, त्या दासबोधाच्यान हांव घेता तें भजन. आतां मी हांगा कले म्हळ्यार वेळ जातना जाल्यार तर तें जें आसा, करी घेऊ जाता कदा आढळेना, जनी सर्व कोंदाटले. सगळे सृश्टींतूं भोवन उरल्यान तें ब्रह्मतत्व आनी ताजो सान एक अंश आनी सेम पोटेन्शियल ते भितर आमगेले बसल्या. आनी आमगेले मात्र न्ही प्रत्येक एकल्यागेले भितर बसल्या तें आत्मतत्व. तेमी ती खंय पळयत तशी सगळे कड भरल्या, अंतर बाह्य, तरी आमकां दिसना. तें पळोवचे खातीर स्विच कशें लावचें, भितर कशें वचचें हें कळचे खातीर
सद्गुरूंगेल चरण दोरता तेम हां अथांग समर्थ सांगता ती दिसेना जनी तेची शोधून पाहे बरे पाहता गुज तेथेची आहे करी घेऊ जाता कदा आढळेना जनी सर्व कोंदाटले ते कळेना जय जय रघुवीर समर्थ अथांगा कशी दिसना तुमगं तसं कन्सिल्ड वायरिंग म्हणून आत्ता काळात कन्सिल्ड वायरिंग भितर वायर खंय दिसना ते एक कड स्विच हे केलं की दुसरीकडे लाईट लागता फॅन लागता आणि हे कले रिमोट घेतलं की सगळं काही लागतं रिमोट एक तर रिमोटाने भायर दवरलेली कार सुद्धा बंद उघड करू जाता लॉक करू जाता अनलॉक करू जाता खंय हांग बैसून खंय की आशिल्ली कार तशी हां तर तें कल्ली ती शक्ती आमकां जर स्वयंपूर्ण जावचें हां तरी आमकां तें वायरिंग कळल्यार मात्र आमकां जाता न्हय जाल्यार तें इतलें वायरिंग शिकून त्यावेळेस स्थूल सृष्टी ती त्या केन्नाय कोणी एंड जावचें पण हें भितर कन्सिल्ड वायरिंग जर आमी शिकली न्ही हां तरी कल जाता तें गूज तेथेची म्हळ्यार आमगेलें स्वयंभू जातलें आमी स्वयंपूर्ण जातलीं हां आतां आमकां कसले खातीर जाता कर न्ही जाल्यार कल जाता बा सादारण आमी जप करतात न्हय आनी जास्ती त्रास घेवन कले सोदचें तें आमकां कल जाता कले जायना फक्त एंडाक हां प्राय जायत येना पडे आमी सगळं काही जर करतात पण मनाची अस्वस्थता वचना आमगेली अस्वस्थ आसा ती वचका शांत जावका हांव ते एक सांग तुमकां एक हाजे कोण एक रायाक एकल्याने 2 खड हांडिले 2 हिरे हांडिले कळ्ळें तर ताणें सांगलें तांतून एक फट्टी असो एक खर आसा सेम ताजें हें कळ्ळें ना सेम म्हळ्यार सायज सेम ताजे पैलू सेम ताजो जग सेम हां तरी एक फट्टी एक खर म्हूण दिसनाची कशें कळचें नाना लोकांक आपयले जड जवाहरांक आपयले तांकां कोणाकय कळ्ळी जाल्यार एक संतान कल सांगलें हे चिके एक 4 तास भर ती वत्तान दवरा ती वत्तान दवरले दोनी कळ्ळें न्हय पळयल धरलें तर काही कळनाशिल्लें जाल्यार तुमी तें सूक्ष्मदर्शक यंत्र तें वापरचें ना अशी सांगचें म्हूण सांगिल्लें हात लायल्यार हरकत ना तर ताणें कल केलें तो एक कुर्ड आयलो आनी तो म्हणालो की ते वत्तान दवरा ती ते दोनी हिरे आपण सोदून काडटा काही दिसना ताका भायर व्हेले खंय आसत तें म्हण अशें करून आयलो आनी दोनी हिरे हातान घेतले आनी एक हीर काडिल्लो की हो खर असो हो फुट्टी असो आनी ते जवाहिरान भंय म्हूण सांगलें ताणें बरोबर सांगलें म्हणून तर कशें कळ्ळें तुका म्हणून विचारलें रायाने तो म्हणालो कशें कळ्ळें म्हळ्यार इजी असो की काचेच कुडकस न्ही तो तापता वतान तो साद खरो हीर असो तो तापना तो थंड व्हरता तशी आत्मज्ञानी मनुष्यस न्ही ते कशें कळटा आत्मज्ञान जाल्ल्या म्हणून गूज मेळ्ळ्या म्हणून आमगेल वारी तो दिसता न्हय वेळेक तवे कोपता तवे कले करता पण ते कोप्पान तूं संतापांत वचना तर कूल राखता कसलें जालें तर कूल थोडे एक सेकंद कपिलवार दिसलें तर तें नाटक आसता दुसऱ्याला उलयता थंड उलयता शांतपणान उलयता आनी कोणाचेर कोपता तागेलें सुद्दां बरेंपण जावंका म्हूण कोपता ताजेर उगीच हे विदावे कोण कोपना तशी तो कूल राखता तशी तो हिरो तापना तर संत महात्म्यास न्ही कसलें तापना ती एक तांगेली खूण आसत संतांगेली जय जय रघुवीर समर्थ आतां मी हें पळोवया दासबोधाचें आमगेलें त्या दीस खंयचें चालू आशिल्लें देहांत निरूपण वय की न्ही म्हळ्यार खरें म्हळ्यार न्ही हो 7वो दशक आसा पळय थंय थंय तांणी पूर्ण दासबोधात जें मर्म आसा तें पूरे प्रगट केलें 7 थाय बरोवन ते थोडे वेळ तांणी विश्रांती घेतिल्ली कड्डेर मुखाल समास बरयले हां तरी हांगा तांणी तशी एंडाक सांगलें आसुलें 7वें हाजेर तरी हांगा आतां आमगेलें कितलें जालेलें परत एक फंत हांव बराबर वाचता देहांत निरूपण श्रीराम मिथ्या तेची जाले सत्य आतां हांगा देहांत म्हळ्यार खलें मोन वचें मोन कशें वचें हां देहान मोन वचें तर देह पडना पडे कसली गती जाता हाचे बद्दल हांगा डिस्कशन आसा लोकांक कल समज आसा बरे दिवस एकादशी दिवस गेली गती बरें मरण आयलें
आणि दुसरी ती अल्झायमर जावन वर्सानुवर्स कितपत पडलेली, सुटली बावडी, सुटली म्हण तिजे खातीर प्रे करतात. तिजे खातीर प्रे करता म्हणना, तिने बरी काम कर्म केलेली तिका सद्गतीच मेळटा, प्रे करता म्हणून ना. आणि तिका कोण पेशंटली पळयली की तांकांय सद्गतीची तशी. पण बरें मरण अशी पडलो धाडकन आनी गेल्लो म्हळ्यार ताका मेळटाच म्हूण सांगूं जायना आनी मेळना म्हणून सांगूं जायना. इट ऑल डिपेंड्स ऑन तुमगेल मनाची अवस्था त्या वेळार कशी आसता. त्या वेळार जर आनंदांत असली, देवाल नांव हां अंतिमती सा गती खंय, तशी अंतेमती आमगेल शेवटाक आमगेल बुद्धींतू कसले विचार आसता ती की परमेश्वराल नाम येत की तोंडान तूं मनान तरी येता की ना, हां ताजेर आमगेल सद्गती अवलंबून आसता. जाल्यार मनान तेंच्याक फिर देहांत म्हळ्यार कसलें आमी कायम आमगेल आयुश्यभरी पूर्व तयारी करपा लागता. परीक्षा शेवटी बरोबर जाल्यार ताजे थोडे मस्त देवान हें केल्या की तुमगे शेवटी परीक्षेन तुमी पास जावं का म्हळेलें टिचराकय उत्सुकता आसता न्हय, चेडवान नापा जाल्यार तांकां बरें दिसता. तशी देवाकय दिसता आमी सगळ्यांनी तांकां येवन मेळका, हां क्लियर जावं परीक्षा म्हणून. म्हणून ते करता ती घडये घडये सान पेपर घालतात. आणि परीक्षा नित्य मंगळवार परीक्षा, कलेपुणी प्रॉब्लेम कलेपुणी हें हां चल सोडय अशी कळ्ळें. आणि तांणी सोडयना पडकल जाता ताज्याने अनुभव मेळटा आमकां कशी सोडोवन प्रॉब्लेम म्हळें. पयलीं सोपे प्रॉब्लेम्स येता ती. तर दुसरी चेडवांक आनी हें जाता कड्डेर आमगेलें साधन वाडता वचना पळय, आमगेल हें कल जाता आवाज कोर नाका ती म्हळ्यार सान प्रॉब्लेम येता ती. कड्डेरची काही प्रगल्भ जायना पळय, वय जायना पळय, आमगेल देहांत लाग येता न्ही त्यामुळे इतले प्रॉब्लेम्स येवच्या लागता. ती कसल्याक ते प्रॉब्लेम्स घालता ती कळ्ळें. म्हळ्यार तुमी आतां हॉट जाली, तुमची काही मॅच्युरिटी येवं का, इतले प्रॉब्लेम तुमी सोडयले, आतांची काही कठीण प्रॉब्लेम सुद्दां सोडोवच्या पळया ती. आणि त्या प्रॉब्लेमान सुद्दां आपणाचेर कितलें म्हळ्यार तुगेलें मी पण कितलें कमी जालें तें पळोवंका हें सगळें कोर न्हू. हां तशी देव मुद्दाम आमी पास जावंका अंतीम देहांता वेळार आमी पास जावंका. देहांता वेळार ताका देवाक मनांत येता सगळीं चेडूं तागेलींच न्ही, ताका कोणाचेर जास्ती प्रिती कोणाचेर कमी प्रिती अशें ना. ही लव्स एवरीवन. जाल्यार ताका आपोवच्या जायना, कोणागेल प्रारब्ध चुकनी, कोण आसक्तींतू आसती तांकां ताका लागीं घेवच्या जायना. म्हळे खातीर ते हें करता ती कळ्ळें. परीक्षा दिवन ताका तयार करूंक पळयता ती. जाल्यार आमी थोडे लोक अशे आसता ती रडता पडटा ती, अयो कसलें म्हगेल्या नशिबान तशी कशी कोर न्हू, रडत पडटा ती. रडत रावत म्हणटात तांकां. तेमी देहांता वेळार सुद्दां त्याची विचार हां आमगेल्या घरांत अशी जालें तशी जालें, त्या चेडवांक लग्न जायनी म्हण एक काळजी, हां अरे एकले इतले डिप्रेशना वचुली कळ्ळें. मागीर चल्ल्यार लग्न जायना म्हण, चल्ल्यार लग्न जायना म्हण इतले डिप्रेशना वचचें कारण आसलें जायना ताणें पळोवपा इतलो व्हड गोड जालो ताका पळोवचें जायना, बायल मेळूंक घेवचें जायना ताका ना. पण हिंनी डिप्रेशना वचचें. आणि कड्डेरी लग्न जाल्लेली रडटा ती, जायना तिले रडटा ती, चेडूं जाल्लेली रडटा ती, चेडूं जायना तिले रडटा ती. मागीर सगळ्यांनी करची कर्म एकची. तावळ आमी केन्ना कोणी आमगेल स्वता खातीर जगता न्हय, तर देहांता वेळार समर्थान म्हणचें म्हळ्यार ताजी पूर्व तयारी करता. देहांताची पूर्व तयारी करता. आमकां देवा मेळचें आसल्यार परीक्षा दिवंका, फायनल एग्जाम दिवंका जाल्यार पयलीं मस्त पेपर सोडोवंका ती. आनी त्या पेपरांत आमी जर एखाद पेपरान नापास जाली, आमगेली खंय कमी पडली हें हाजें विश्लेशण करता आनी ताजे समत अनुभव लक्षांत दवरता. परत तीच चूक करची ना. तशीच प्रॉब्लेम आयल्यार तशी म्हळ्यार सेम प्रॉब्लेम येना, विंगड येता एक फावता जाल्यार ताजें हें करची ना, तें पळका कळ्ळें. अशें करून तयार जावंका. आनी ह्या अनुभवांतन जावन वचून मस्त नमुने वायट तावळी सृश्टी स्थिती लय हें सगळें करना पळय ते देवी म्हणटा. देवीक ताणें सांगून दवरल्या परब्रह्माने सगळ्यांकय भितर सोडची ना आपणा लागीं. हां तरी कल करता आतां शेवटी परीक्षा म्हळ्यार ग्रेट फायनल एग्जाम म्हळ्यार निग्रहान पास जाल्यार अनुग्रह जाता. आनी अनुग्रहान पास जाल्ल्यांक मात्र ती देवाले थंय घेवन वता, परब्रह्माले थंय घेवन वता. देन शी पास जाली तुका इतली डिग्री मेळ्ळी म्हणा पळय
तू काम दिवंकाची तेकले आमगेले हे न्ही डिग्री आशिल्ली सुद्दां बेरोजगार पडल्या ती तशी ना थंय ताका एक कडेन करपाची लागता आपणाक एक कोण घेवपाची लागता आनी मुख्य म्हळ्यार ते गुरुतत्वान पयलीं एक जाता ती शक्ती मेळयली गुरुतत्व आमगेले परीक्षा पळयता आनी हांगा तूं सगळ्यांत आमी पास जावंका ताचे खातीर साधक म्हूण कशी करता तयारी तें हांगा सगळें दिल्या आतां पळया ती देहांत निरूपण श्रीराम मिथ्या तेची जाले सत्य सत्य तेची जाले असत्य माया विभ्रमाचे कृत्य ऐसे असे पाहता आतां पळयल वरी जे दिसता ते आसना हां जे दिसता ते खरें आसना ते नाश जाता आनी जे दिसना जे खरें आसता ते दिसना जाणेना सुद्दें तावळी कल करचें सत्य कळाया कारणे बोलिली नाना निरूपणे तरी उठे ना धरणे असत्याचे श्रीराम असत्य अंतरी बिंबले न सांगता ते दृढ झाले सत्य असोन हारपले जेथील तेथे आमकां आमगेले आजूबाजूच लोकच आमकां देहभावांत हाडटात पयले आनी ते येवंक लागता कोणाकय प्रपंच चुकनी संवसार चुकनी संवसारान सृश्टींत येना पडे आमकां तें करपा लागता जाल्यार हेंच धोरण इतलें बिंबल्या की हांव म्हळ्यार मगल देव आनी मगल देव होच हेंची मगलें ओळख दुसरी म्हाका ओळखच ना अशी एक हें जाता भाव दृढ जाता न सांगता ते दृढ झाले सत्य असोन हारपले म्हळ्यार हरोवन गेले जेथील तेथे थंयच तें करगून गेले की म्हूण दिसता जाणीव जायना खरें म्हळ्यार इतलो घाण इतलें तें मुळाक की मुल्याक दवरलें आमी केन्नाय ताले पळयना ती वेदशास्त्रे पुराणे सांगती सत्याचा निश्चय करीती तरी न ये आत्मप्रचिती सत्य स्वरूप सत्य असोन आच्छादले मिथ्या नसोन सत्य झाले ऐसे विपरीत वर्तले देखत देखता श्रीराम ऐसी मायेची करणी ही मायेच करणी कळो आली तत्क्षणी केन्ना संत संगे निरूपणी विचार घेता मागा झाले निरूपण देखिले आपणासी आपण तेणे बाणली खूण परमार्थाची तेणे समाधान झाले चित्त चैतन्य मिळाले चित्त भितरले चैतन्यांत एक जालें हां जेन्ना संतांगल संगत धोर आमी आयकलें आनी तावळी स्वता कोण म्हणून भितर विश्लेशण कोण बरो अभ्यास करून पूर्व तयारी करून आमी परीक्षा दित गेली हां तरी आमकां इतलो अनुभव मेळ्ळो की आमगेले मीपणाचे शेपूटच न्ही शेपूट म्हळ्यार बाल टॅडपोलाक एक बाल आसता त्या टॅडपोलाक पांय आसनात तेन्ना नुस्तें बाल आसता हां जेन्ना तें बाल पडता की तें अशी पडना न्ही कोणें ताण काडना ती चाकून कापून काडूं जायना मोर वतलें तें जाल्यार तें स्ट्रगल हातूंत तें वयर वचका म्हूण स्ट्रगल करता तें बाल एक दिवस आप्यापीच झर न्हू पड वता ताका दुखी सुद्दां जायना पडलें सुद्दां कळना जाल्यार तत्क्षणी ताका थोडे दीस भितर पांय फुट्टा ती पांय कसल्या फुट्टा ती ते खूप मंडूक वृत्तीन थावन भायर पडका म्हूण त्या बाययेन थावन भायर पडका म्हूण बाययेंत आशिल्ली तितलें माणकांक कल दिसता इतलेंच आमगेलें जग आसा म्हूण ताजी बायल कले गोत्तुनाची कळटान भायर पडका जाल्यार ताका पांय येवंकात न्हू ते जंप मान भायर वता आनी तशी समाधान जालें कशी परमार्थाची खूण केन्ना कळटा संतांगल संगतीन कळटा परमार्थाची खूण कळटा आनी चित्त चैतन्य मिळाले निज स्वरूपे ओळखिले निज वस्तुसी प्रारब्धी टाकिला देहो आता आत्मज्ञान जायना पण देह कशें आसता प्रारब्धाचेर घालप बोधे फिटला संदेहो पूर्ण विश्वास म्हळ्यार कितलो कितलो विश्वासू तरी हें तेमी त्या विश्वास वर्का म्हळ खातीर काही लोक प्रार्थना करतात इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना आणि ते सांग दूर अज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे
मगल हंतू देवा मस्त अज्ञान भरला, अंधकार भरला, तू म्हाका ज्ञान करून दी, ज्ञान करून दी देवा म्हणून सद्गुरूक संपूर्ण शरण वच्चे. हां, संपूर्ण शरण वचूल की कल जाता बुराई से बच, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे ओ हो. बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में यही थाम लेना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे कोई भूल होना. मनात मनात प्रार्थना करची, शब्द आसता म्हणना प्रार्थने कर, ताचो भाव असले जाल्यार शब्द उड असले जावंका म्हणना. हे देवा मगल अंधकार मनान भरून भरला, तो कशी पण काढी आणि कशी ज्ञान सूर्य तू उदेला. ज्ञान सूर्य उदेल की कल जाता फालफाल जाता, सूर्य एक की कल जाता फालफाल जाता, फालफाल जाल्यार कल जाता रस्त दिसचा लागता आणि आमकां सम कळता की हें गूज सोदूक कशी भितर वच्चें म्हणून. आतां प्रारब्धी टाकिला देहो, बोधे फिटला संदेहो, आताची पडो अथवा राहो मिथ्या कळीवर. ताका कळता हें देह आसा तें नश्वर आसा, तें केन्नापुणी पडचेंच आसा, वय की न्ही. त्या मिती ज्या मनशाक आत्मज्ञान संपूर्ण शरणागती जाल्ल्यारी हाजें हें कळ्ळें की ताका कल्याचे भंय दिसना, तो निर्भय जाता. कले रोग आयले ताका भंय दिसना, कले ट्रिटमेंट घेतना ताका काळजी दिसना, ताकाय दुखना अशी ना. जाल्यार हें जावचेंच आसा, आतां अमूक रोग जाल्यार हें अशें दुखचेंच आसा म्हण. हां, ज्ञानियांचे जे शरीर ते मिथ्यत्वे निर्विकार, म्हळ्यार मिथ्य आसा म्हण गोत्त आशिल्ली मिती निर्विकारपणाने तो ते भोगता. जेथे पडे तेची सार पुण्यभूमी, पुण्य नदीचे जे तीर तेथे पडावे शरीर, हा इतर जनांचा विचार. साधू नित्यमुक्त, साधू खंय कबीर तरी वचून स्मशाना वचून राबिलो. हां, कल्या म्हळ्यार ताका दाखोवन दिवचें आशिल्लें, प्रूव करचें आशिल्लें की आपण मुक्त जाता म्हणून स्मशाना मरून सुद्दां. तशी तशी पुण्य नदीचे जे तीर तेथे पडावे शरीर हे साधे लोकांक दिसता. उत्तरायण ते उत्तम, दक्षिणायन ते अधम, हा संदेही वसे भ्रम, साधू तो निसंदेह. मॅरी तुम्ही शुक्ल पक्ष उत्तरायण, गृही दीप घरान दीव लायिल्लो का, सकाळी वेळ आसका तसले वेळारी हां अंती रहावे स्मरण गती कारणे, हें मुख्य. अंती रहावे स्मरण गती कारणे हें असल्यारी दुसरे कल्ले ना जाले तर दक्षिणायन आसो अमास आसो कसलें जाल्यार आसो तुमकां सद्गती मेळटा. तर तुमी म्हणटले भीष्मा असलो गुप्तशील मनुष्य तो कल्ल्या उत्तरायणा वाट पळयता बसलो म्हणून, वय की न्ही. लास्ट टायम हें सांगतना लायट गेले तर तें सांगता भीष्म हो इच्छा मरणी आशिल्लो. तागल इच्छा जाले शिवाय ताका देह दवरनाशिल्लो आनी ताणें इच्छा कल्ल्या करणी तागल एक इच्छा वरलेली, ती म्हळ्यार ह्या युगांतू तांगेले द्वापार युगांतू भगवंताने स्वता खुद्द जन्म घेतला सगळे तागल कले सकट, आणि तागल दर्शन म्हाका अंती जावंका. नांव तरी घेतालो जाल्यार तूं म्हाका येवन देवा. आनी तो श्री कृष्ण युद्धांतू पयले दिसाक हो शरपंजरी पडलो, ताजे नंतर 18 दिवस युद्ध चालू आशिल्लें. 18 दिवस ताणें प्राण कशी पुणी करून तागले आर पार बाण वचुलेले, ताजी सगळे रगत घोण सगळे व्हांवताले सगळे कडेन, कसलें त्राण नाशिल्लें. जाल्यार तरी मात्र अशी हें आशिल्लें ताका लटकता आशिल्लें अक्षरशा, म्हळ्यार मात्याक बाण लागून आशिल्लें. हां, तरी युद्ध जायना पळय. श्री कृष्ण आनी अर्जुन ताका मेळूं वतात, सगळे भावंड मेळूं वतात, पांडव बाकी सगळे मरून गेले. तर श्री कृष्णाक पळयना पडटान म्हळें आयलो तूं देवा, तुजे खातीर हांव प्राण दवरले ती. आनी तावळी ताणें शिश्याक हाक सांगलें, हाक कले तरी समजाई म्हण. तो रडता ताका पयली ज्ञान दी तूं आपणा नातवाक म्हणून, आनी आपणाक आतां वच्चेस जाल्यार चेडा एक कर्तव्य की आपणाक आवसूक मेळचेस, म्हळ्यार गंगा तागेले आवसूक मेळचेस म्हण. तर त्या वेळार दोन ते गंग तोंडाक घालचें एक हें जालें कळ्ळें, प्रघात जालो तो की गंग तोंडाक घाल की मुक्ती मेळटा म्हण. हां, जाल्यार आमी ते गंग जी हाडटात पळय ती अशी पॅक करून हाडटा, ती
त्या आयते वेळा कोणें मोरू पळयलें तें उगडना पटकन तस जाता. एनिवे तो प्रश्न न्ही जाल्यार हान्ने अर्जुनान कल केलें बाण मार न्हू बाणाची ताका ऊ शिकोवन दिलें. आतां मात ते लटकतालें न्ही आनी मात अशी जाली समजी आतां म्हाका गंग जायी म्हूण तरी कृष्णान सांगलें खंय बाण मारचो म्हूण. बरोबर थंय बाण मारलो आनी भितरल्यान उदकाची अशी कारंजीशी येवन ताका तोंडान पडली आनी ता वळताने प्राण सोडले. हांगा कबिरा गेले एक हें आसा पयलीं हांव हें वाचतां कडेन कबिरा गेले अभंग आमी हांगा घेवया कळचे खातीर. हां इतुके नल शुक्ल पक्ष उत्तरायण ग्रही दीप दिवा मरण अंती राहावे स्मरण गती कारणे हें सगळें योग यांक कले जावंका म्हूण ना. भीष्म हो योगी आशिल्लो. हां ताका तें जावंका म्हूण नाशिल्लें जालें तर की श्री कृष्णा दर्शना खातीर ताणें हें केलें. तो जितचित मुक्त पुण्य रासी तिळांजुली पाप पुण्यासी दिधली तेणे देहाचा अंत बरा झाला देह सुखरूप गेला त्यासी म्हणती धन्य झाला अज्ञान जन. त्यावेळी सांगल ताचे बद्दल जनाचे विपरीत मत अंती भेटती भगवंत ऐसे कल्पून घात करीती आपुला स्वये श्रीराम. थोड्या जाणां मत असं की प्रत्येकल्याक परमेश्वर आपोवच्या येता मरतना देहांता वेळारी हें फटी. हां कोण तागेलो उगडास केलो ताजे खातीर येता आनी कोण उगडास करूं शकता उगडास जावंका हाजी पूर्व तयारी आयुश्यभर कोण केली की ताकाच अंती ती मती जाता ती बुद्धी जाता. जिता सार्थक नाही केले व्यर्थ आयुष्य निघून गेले मुळी धान्याची नाही पेरिले ते उगवेल कैसे. कले पेरणीची पावस पडना जाल्यार म्हूण नेगेटीव ती पडना जाल्यार ते केलेले पुरे करपून वतले म्हूण करणीची आनी पावस पडलो उगयतल कशी. जरी केले ईश्वर भजन तरीच होईजे पावन जैसे व्यवहारिता धन राशी माथा लाभे. म्हळ्यार कळ्ळें पयशे आसा ती काल सांगिल्लें तें परत रिपीट करता असं कोणाक मिस जाल्यार म्हणून तें कपाटान दवरलें धन ताजेर व्याज मेळना ताजी राशी वाडना जाल्यार बँकांत व्हरून दवरलें ताजेर व्याज मेळटा. खंय समज गुंतोवंका व्यवहार करता तावळी राशी माथा लागे. तशी ईश्वर भजन सतत केल्यार ताका एक मुमेंट येता तें खंय वता वैखरीन थावन आशिल्लें तें शेवटी हांगा येता खंय मध्यमा कडेरी पश्चंतींत येता. पश्चंतीन तें रुचका नाम तावळ तें आप्यापी चालू जाता. रुचकाम पश्चंती म्हळ्यार कळ्ळें पश्चंती म्हळ्यार पळयतलो कायम पळयतलो पश्चंती तशें कायम पळयत आशिल्लो जावंका आमी तशें जावंका इथे नामाल्याक आमी पळयत आसती ताजो विचार करत असती त्या परमेश्वराला ध्यान करत असती मस्त म्हणटाक शब्द आसना ती पण संवाद आसता. हां तशी जरी केले ईश्वर भजन तरीच होवी जे पावन जैसे व्यवहारिता धन राशी माथा लागे श्रीराम. दिधल्या विण पाविजे ना पेरल्या विण उगवे ना ऐसे हे वाक्य जना ठाऊकेचे आहे. अरे न करिता सेवेच्या व्यापारा स्वामीस म्हणे कोठे मुशारा तैसे अंती अभक्त नरा स्वहित न घडे. हां सेवा केल्या मात्र तुमकां मेव मेळटा न्हय पगार कल्ल्याक दिता ती काम केलेल्यांक पगार मेळटा न्ही. हां काम करना जाल्यार आत्ता काळां युनियन हें तें म्हूण आयल्या जाल्यार पळोवन पळोवन आनी शेवटी असले लोक काम करनासतना पगार घेता लोक देशाक नुकसान करतात. पण प्रायवेटान तशें न्ही लाख मान भायर घालता ती पगार बिगार कांय ना घालून सोडता ती. तशी न करिता सेवेच्या व्यापारा स्वामीस म्हणे कोठे मुशारा. मुशारा म्हळ्यार मगलें स्वामीक तो सांगता मगल हें केलें वेतन दी म्हूण तैसे अंती अभक्त नरा स्वहित न घडे. जिता नाही भगवत भक्ती मेल्या कैची होईल मुक्ती असो जे जे जैसे करीती ते ते पावती तैसे. एवं न करिता भगवत भजन अंती नवी जे पावन अंताक एकदम आपोआपपणे पावन जायना ती. एक पंत घासून तेल्लान बरबटलेल्या घाणीचें हां कचऱ्या बालदिशी आमगेलें मन तें जर आयते वेळार तांतू बुड्डून राबून हां एक पंता तेवें बायलेन नांव घेतलें कान्नान तूं त्या बायले बायल तशें करत जाल्यार बामणान कान्नान नांव घेतलें फायदो जायना ताजो. रामनाम सत्य म्हूण सुद्दां फायदो जायना. हां तें ताजी पूर्व तयारी पयलीं दोन करपा लागता. जरी आले बरे मरण तरी भक्ती विण अधोगती. बरें मरण म्हळ्यार कळ्ळें अचानक गेलो कसलो त्रास जायनी अजिबात खंय दुख्ख न्ही पडलो आनी गेलो हां जाल्यार भक्ती ना जाल्यार भक्ती विण ताका अधोगतीच मेळटा. म्हणून साधूने आपले
जीत असताच सार्थक केले, शरीर कारणी लागले धन्य त्याचे. जे का जीवनमुक्त ज्ञानी त्यांचे शरीर पडो राणी, अथवा पडो स्मशानी तरी धन्य झाले. आता कबीराने त्यांची मागणी केल्या की आपणाला तशी जाऊन का म्हणून. कल त्यांनी सांगल्या, इतना तो करना स्वामी जब, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले. इतलं कर देवा की मग प्राण तो कायम देवाला नाव घेतालो तरी ते ताका चिंता तो प्रार्थना करता. त्यावेळी आम्ही देवाला नाव सुद्धा घ्यायना असताना नुसती प्रार्थना करून काम जायना, तरी देवाला नाम घेऊ का. हां, या गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मोरा सावरा निकट हो. हीच एक आस देवा म्हाका, तू मत सांगात येऊ का म्हणली. तब प्राण तन से निकले. आणि तो परमेश्वर कशी येता, पीतांबरी कसी हो, छबी मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छबी मन में ये हसी बसी हो, होठों पे कुछ हसी हो. भगवन तू त्रासलेल जाऊन या ना, खुशीन येता. यो चरडा हांव तुका आपले म्हणलें अशी कुशींत घेवच्याक तो हात पसरून आमकां घेवच्या येता तशी जावो म्हणून. हां, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए. आता तुम्ही म्हणशा ती मरतना मस्त जाणा रोग जातात. आत्ताच तुम्ही सांगले रोग जाल्यार हरकत ना, तें तागेल मनांत हें आसता. तर कोई रोग ना सताए म्हळ्यार हो रोग खंयचो, आसक्तीचो, मोहाचो, लोभाचो. हे जे रोग आसा ती ते यम जेन्ना येता न्ही प्राण घेवच्या करता भगवंत्यान असलेली, तर ताका सुद्दां ताजे कीव येता. म्हळ्यार ही फील्स पिटी ऑन हिम, ही टेक्स पिटी ऑन हिम. असले जिवाक अयो यो मोर उपडला जाल्यार तरी हांगा लोभ आनी हांव वचना मम. हां, तर कल सांगतो, जब प्राण तन से निकले कोई रोग ना सताए, यम तरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले. ह्यो म्हाका सुद्दां पाप दिसता, असली स्थिती नाक देवा म्हाका, तरी कल कर का. हां, इस बार जल्दी आना, यो म्हाका पेटू नाका, तू यो. नहीं श्याम भूल जाना, विसरू नाका. मग प्राण वतना तू खंय असली तरके जाल्यार ताणें कल सांगलें एक अगदी महत्वाचें सांगलें म्हळ्यार राधे को साथ लाना, तब प्राण तन से निकले. आता राधे कल्याक रुक्मिणी घेवन यो म्हणून सांग न्ही ताणें. 16,108 बायलो कृष्णाक, जाल्यार कृष्णाक त्या बायलांक पैकी कोणाकय घेवन यो म्हणून सांग न्ही. ताणें सांगलें राधे को साथ लाना. राधा म्हळ्यार कळ्ळें भक्तिधारा. भक्तिधारा मनाची उन्मन जेन्ना जाता तावळी ती राधा जाता. ती आनी कृष्ण एक रूप. कृष्णाक तीन म्हळें, अरे तूं 16,000 वयर बायल केल्यो, एक मल्ल्या तूं कसल्या लग्न कर न्ही, इतली प्रीत आसा म्हणटा. तांणी तांच कल सांगता. हां, अगो लग्न करच्याक 2 एंटिटीज लागतात, ती 2 जाण लागतात विंगड. हांव आनी तूं विंगड आसत वय, तुटल्यार हांव कशें लग्न करूं शकता, जायना म्हाका म्हणून कर न्ही. जाल्यार सगळ्यांत प्रिय ती राधाची. तर त्या राधेक घेवन यो म्हळ्यार कल जाता. कृष्णा तूं एकल्यानेच आयलें मरचे वेळारी, तरी आय मे नॉट रेकग्नायज यू, म्हाका कळची ना. त्या मिती मगल मनान भक्ती जागृत जावंका, त्या खातीर तूं योची मनान तूं, पण राधेक घेवन यो, तो भक्ती भावाक घेवन यो म्हजे खातीर. म्हाका त्या वेळार कल्ले कळना रे, हांव म्हाका मोर उपळ्ळे त्या वेळार कल्ले सुचना जातलें. तस वेळार तूं त्या राधा भक्तीक घेवन यो, भक्ती धारेक घेवन यो. आनी मगल तोंडान तें हें घाली, ती गंग मगल तोंडान घाली भक्तीची. म्हळ्यार म्हाका आपणाक सद्गती मेळटली. जे का जीवन मुक्त ज्ञानी त्यांचे शरीर पडो राणी, अथवा पडो स्मशानी तरी धन्य झाले ते. होय की नाही. साधूचा देह खितपला अथवा श्वानादिको भक्षिला, हे प्रशस्त न वटे जनाला मंदबुद्धीस्तव. आता कोण कोण पळय मरता ती, तो एक पाप ते हांतू कल म्हणटा ती उदकाची होल आसता न्ही पावसाळ दिवसांतू, तांतू कोण एक सायंटिस्ट गेलो डॉक्टर पाप,
कशी ताका जाल्लें आसतलें घाणी ती नांका तोंडा वचून जाल्यार ताणें इतलें बरें काम केलें. सायंटिस्ट आर लायक सेंट्स. ते फुल्ल तांकां फालतू विचार करूं वेळूच आसना. ताणें सगळ्यांगेल बरें केल्लें, सगळ्यांगेल बरें केल्लें, बरें शोध लायले. तर तागेल मरण कशी यावं, त्या घाणीन जालें जाल्यार ताका सद्गती मेळटा. साधूचा देह कितपला अथवा श्वानादिके भक्षिला हे प्रशस्त न वाटे जनाला मंदबुद्धीस्तव. त्या मंदबुद्धी लोकांक हें पट्टना. अंत बरा नव्हेच म्हणून कष्टी होती इतर जन. हां, वेळगडी सम नाशिली म्हूण ते कलकी बोंबी बिंबी करतात आणि कितकी लोक ताजो फायदो घेतात. म्हळ्यार आमी कोणाक आपयलें आनी मस्त जाणां ताजो फायदो घेतात. वेळगडी बरी नाशिली, दान करता, गाय दान करतात खंय. ताचे खातीर इक्र भट्टांक, इक्र भट ब्राह्मणांक गाय टोकन म्हणून 500 रुपये दिवचे, 501 रुपये प्रत्येकाक. अरे म्हळ्यार कोणें दुर्बळ आंगेल आवस केन्ना पूण खंयचे वेळगडीर वचो बा, ती देवभक्त आशिल्ली. तर ती वायट वेळगडेचेर गेली म्हणून 500 रुपये दान दिवन, हांकां दान दिवन तिका गती मेळटवे, तशें मेळना. आमीच आमगेल गती खातीर मेहनत घेवंक लागता. अंत बरा नव्हेच म्हणून कष्टी होती इतर जन, परी बापुडे अज्ञान नेणती वर्म. जो जन्मलाच नाही ठाईचा त्यास मृत्यू येईल कैचा. विवेक बळे जन्म मृत्याचा घोट भरिला जेणे. विवेकाने सार असार कायम ताजो अभ्यास करून जन्म मृत्यू म्हळ्यार कल्ले ना ते फट्टी नश्वर असं म्हण सांगून ताणें कायम शाश्वताचेर नजर लावून बसला तो. हां, जन्म मृत्याक ताणें आपणा मृत्यू येवचे पयले पिवन सोळ्या घोट भरिला. ते स्वरूपानुसंधान बळे सगळी मायाच नाडळे. स्वरूपानुसंधान इतलें केलें ताणें. कशी की हे शंकराचार्यान गेलें हे निर्वाण षटक म्हूण मात्र न्ही, नित्य म्हणल्यार जालें न्ही. तर ताजें चिंतन मनन आनी ते सतत निधिध्यास आसता की आपणाक तशें जावचें, आपणाक तशें जावचें म्हळ खातीर खंयी पळोवचें ना, हांगा थंय पळोवचें ना. घोड्याक कशें कोगीर बांदिल्लो आसता न्ही, ते कल खातीर बांदिल्लो आसता की ताणें हांगा थंय पळोवंक ना, मुखाल मात रस्त दिसता ताका. तशी आमकां मुखावल मात रस्त दिसता. तसलें जाल्यार कल जाता ते मायेल कल्लो उपाय चलना. सगळी मायाच नाडळे तयाचा पार न कळे ब्रह्मादिकासी. असलो जो स्वरूपासंधान आशिल्लो, स्वस्वरूपासंधान तागल्ले पुण्य कितलें आसा हे ब्रह्मादिकांक सुद्दां मोजूं जायना. तो जितची असता मेला, मरणास मारून जाला, जन्म मृत्यू न स्मरे त्याला. विवेक बळे ताका जन्म मृत्यू कल्ले करूं शकना. ताका परत तागेल्या हांतू चक्रांतू शिरकावच्या शकना जन्म आणि मृत्यू. तो जनी दिसतो परी वेगळा, वर्तता भासे निराळा. तो दिसत एक जाल्यार तागेलें वर्तन कितलें पण तो विक्षिप्त आसता. प्रत्येकागेल तांगेल प्रकृती मना प्रमाण तांगेलें वर्तन आसता, तें दिसना. वर्तता भासे निराळा, दृश्य पदार्थ त्या निर्मळा स्पर्शलाची नाही. ताका दृश्य पदार्थ म्हळ्यार हें दिसचेंच न्ही, तें फट्टी म्हणून गोत्तस. एक फक्त आमकां कळ्ळें त्या दिवस सांगिल्लें बरें, ते चंद्र शाखा न्याय, शाखा चंद्र न्याय म्हळ्यार सान्न चेडा चंद्र पळय थंय आसमा म्हूण पळय म्हूण दाखोवच्याक ती बिल्डींग पळय, थंय पळय, थंय टाकी आसा पळय, थंयचे के वयर पळय, थंय पळय चंद्र दिसता, आत्तां उदेतलो. पळय म्हूण दाखयतात. तें पळयलें की ते चंद्राक लागून ताका इतलें खूश जाता. कडेन बिल्डींग कले दिसना ताका, फक्त चंद्र मात दिसता. तो चंद्र कितलो दूर आसता, कितलो दूर बिल्डिंगा इतली लागीं आसवे, खंय की तो चंद्र आसा. जाल्यार ताका एक पण चंद्र दिसलो की तो चंद्रूच इतलो लागीं आसा म्हणून ते चेडा खूश जाता. तशी हे माया जाळ एक पण आमी पार केलें न्ही, त्या करसरी मायेची आमकां मदत लागता. ताजीच बोट घेवन आमी वचका, परिक्षा दिवंका, ती सगळें करका आनी एक अखेरीक कल्लें तागेलें हें स्मरण येवंका. आनी असल्यांक कायम महांत आशिल्ल्यांक देव तारता. दृश्य पदार्थ त्या निर्मळा स्पर्शिलाची नाही. असो ऐसे साधूजन त्यांचे घडलिया. आता ते साधूजनच आसत, संत जन असले, पण आमकां ताजो आमी कशी फायदो घेवंका. आमी तितलो अजुनी तयार ना. ती आमी तांगेल संगत कशी धरका, तांणी म्हणलें तशी वागका कशी. असो ऐसे साधूजन त्यांचे घडलिया भजन, तेणे भजने पावन इतर जन होती श्रीराम. आता हांगा भजन म्हळ्यार नुसतें भजन म्हणटा बसचें न्ही,
तांगा स्तुती करता बसणे फट्टी स्तुती करची ना तांक ती आवडना तरी कल कोरका भजनाचे 4 अर्थ असते. भजन भक्तीचे हो भक्तीच एक प्रकार असं भजन म्हळ्यार हां ती कशी भजन भक्ती कशी करची. भजनम भक्ती हां भागो भक्ती भंजनम भक्ती आणि भज सेवायाम ह्या चारी हांतू आम्ही निष्णात जावं का संतांगे संगतीत राबून ती कशी सेव करता ती ते पळोवन आमी तशी करता. ते तांगेल गुरूंगेल स्तुती करता ती तशी आम्ही आमगेल सद्गुरूंगेले बरे गुण आम्ही आत्मसात करू पळोवंक आता नुस्तें स्तुती करची नाही ते आत्मसात करू पळोवंक एक एक गुण ताजें श्रवण मनन ते जे हें करतात बोध करतात ती तो सम आयकूनचो हां तशी कलें भजनम भक्ती भागो भक्ती म्हळ्यार देवा हांव तुगेलोच न्हय हां म्हाका आपलें म्हण एक प्रार्थना कितलें तांणी तुडून घाल तरके बऱ्या खातीर तुडुता ती हां जे ही का मुरलीक कोणकी विचारले बाकीच्या गोपींनी की तू कृष्णा कितली प्रिय कायम तो तुका तोंडा लावन घेवन बशिल्लो आसता हां वाजयतची आनी आमी इतली ताजेर प्रीत करता ती तरी तीन सांगलें खंय तूं कल्ल केल्लें म्हणून तुका इतलें ताणें लागीं घेतलें म्हणून तर तीन सांगलें आपण एक बांबू आशिल्ली ताणें बांबू जेन्ना हाडलो पक्कोण ताका सगळें भितर सगळें भरलेलें आशिल्लें ताणें कल केलें अशी हें केलें ताजी कुडकी केले आनी ताजो सम कुडक केलो आनी भितर सगळें भरलेलें ताणें कोरून सगळें कोरांतून सगळें तें खाली केलें पोक्कळ केलें म्हाका मगलान कसलें वर न्ही मगल म्हूण कसलें वर न्ही स्लेट क्लीन केली मगली स्वच्छ केलें म्हाका आनी कड्डेरी ताका 7, 8 आनी 9 म्हळ्यार पुंगच्याक एक आनीक एक पुंगच्याक आनी 7 स्वरां खातीर अशी ताका वट्ट केलें समज म्हाका मस्त दुखलें जाल्यार हांव केन्नाय तक्रार करनी कल्ल्या म्हळ्यार परीस स्पर्श मगल्या श्री कृष्णागल परीस स्पर्श म्हाका लागिलो तशी मगल सद्गुरूंक गेले म्हाका परीस स्पर्श लागना पळय हांव कल्ले मागोणी तांणी कशी केल्लें हांव करून घेतलें हां आनी कड्डेरी हांव जावन केन्नाय वाजना कल्ल्या म्हळ्यार मीपण गेलें हांव भितर भायर पोक्कळ जाल्या म्हाका मीपण ना तो जेन्ना हव फुंकता मगलान फुंकर घालता हां ओंकाराच फुंकर तावळ हांव वाजता तेमी ती आनी तो मधुर आवाज येता तागल बट्ट जेन्ना मगल ते हाजे होल्स आसत ताजेर फिरता हां तावळ तांकां निरनिराळ स्वर येता ती आनी मधुर संगीत तयार जाता तेमी ताका हांव आवडटा कित्याक म्हळ्यार म्हाका हांव कले हांव तागल चरणांत हांव विलीन जाल्यां ते सादो प्रश्न तुमी तशी जाया ती म्हळ्यार कृष्ण कोणाचेर जास्ती प्रीत करता म्हण हे विधावे आसना ती तसले वेळार तशी जाया ती म्हण सांगलें हां सद्गुरूचा जो अंकित साधक तेणे केलाच करावा विवेक तशा भजना बद्दल सांगताली तशी भज सेवाया हां भजनम भक्ती भागो भक्ती हांव तुगलींच देवा म्हाका तूं कशी कर न्हू म्हाका मुरली वार करी मगल मी पण तूंच घे कळ्ळें ते कशी घेतलो अशी जादू करी देवा नाही असाध्य ते साध्य करोनी दावावे मी पण उपटावे मुळातून प्रार्थना नुसते कोण मी पण वत्वे ना हां हे काढून घ्यायाचे काम तुला दिले इतुक्यात समजले असेलच तू काण घे मगल मी पण कशी काण घे ते कोरांत उलयले बरें तसली अकल जाता झाले माझे मन रक्त बंबाळकी मी पण वच्चे खातीर कित लोक आमगेलो अपमान करता ती वाट्टेल तशी उलयता ती आमकां गिल्टी फिलींग येता आनी गिल्टी फिलींग येवंक म्हणूच करता ती कल्या म्हळ्यार हे कुर्लेशे आसता ती कोणें वयर वता म्हळ्यार की तांगेले पांय तांगेलें काम वायट लोकांगेलें आमी ताका फसच्या ना आमी सोड दिवंक गुरुतत्वाक कण घालका देवा तूं पळोवन घे म्हाका नाका हां हांव कोणाली गिल्ट फिलींग कॅरी करची ना म्हाका मुखार वच्चें बटरफ्लाय स्ट्रोक पळोवचें ऑल अगेन निग्रह देवीगेलो चालू आसता तसलो अशें जाता तर हें भजनम भक्ती भागो भक्ती भंजनम भक्ती तर मगल आड जी अरिश्ट येता ती ताजे भंजन तूं करी मगल स्वताले भितर भायर अंतरबाह्य संबंध जग हें सगळे शत्रू भरल्या ती म्हण रात्रंदिना युद्धाचा प्रसंग म्हळें संत तुकारामाने तशी आमगेल्याची ओन आमगेले भितर आमगे शत्रू बसले कौरव पांडव भायर ना ती
ते भितर आसत आमगेल्या थंय अखंड महाभारतात युद्ध चालू आसता जाल्यार तांतू तूं भंजन भक्ती हां ती कर जाणीवपूर्वक आनी मागीर भज सेवायाम हें म्हत्वाचें. भज सेवा म्हळ्यार कशी की गुरूंगेल सेवा कशी करची नुस्तें पालपूच करता बसणें एक तरी तांगेल प्रत्येक वाक्य अशी झेलचें आनी तातूंत मर्म तें जगचें पळोवचें तें ताजेर निरूपण दुसऱ्यांकय सांगचें कळ्ळें. म्हळ्यार आमी साधक आसा ती सांगाती राबून ताजेर डिस्कस करचें विमर्श करचो बरबरीची बऱ्या संगतींत रावचें जाल्यार बरबरी स्तोत्र बरें हें सगळें वाचून ताजे स्वाध्याय आयकूनचो गुरू येता न्हू आनी ताजें चिंतन मनन आनी निधिध्यासन जावंका तें आचरणांत हाडूं पळोवंका तें सगळें करचें मात्र न्ही की भज सेवाया म्हळ्यार प्रती एकल्यान श्रीराम बसला देव बसला म्हणून तांगेल सेवा केल्यार गुरूंगेल सेवा केली वरीच जाता. कोण दुख्खी आसत की तांगेल मनाचेर एक फुंकर घाली हां दुख्ख मात्र न्ही कोणा शरिरा रोग आसता ती कोणा मनाचे रोग आसता ती कोण अपंग आसता कोणाक आनी कसली डिफिकल्टी आसता जिथे कमी तिथे आमी तांणी आपयन आपण आमी वचका म्हणना धांवन वचून तांकां मदत करता. दीस इज ऑल्सो भजन हें भजन हां तेणे भजने पावन इतर जन होत आमी भजनांत राबल्यार गुरू तरी तृप्त जाता तिची पण कोणा सेवा करतात की तांतू जो देव आसता तो देव तृप्त जाता इतर जन म्हळ्यार तांगेल देह न्ही तांगेल मन तृप्त जाता ती. सद्गुरूचा जो अंकित साधक तेणे केलाची करावा विवेक विवेक केल्या तर्क फुटे निरूपणी विवेक करता बसल्यार कल जाता ताजी मिती समज ज्ञान जावचें लागता. सत्पुरुषांगेली संगत आनी सद्गुरूगेल संगत दोनी एकच आसता. मस्त फंता सद्गुरू असतात न्ही त्या देहांत आसना ती तावळी सत्पुरुषांगेल संगत धरका नामाची संगत धरका ती बेस्ट आनी ज्या हाका आत्मज्ञान जावंका अशें दिसता की ताणें पयलीं साधक जावंका म्हळ्यार कळ्ळें आमी बी घडलो तुमी बी घडाना हां संत तुकाराम सांगतालो आमी बी घडलो तुमी बी घडाना कशें घडचें तर लोकांनी म्हळें यो हो बिगडला आनी दुसऱ्यांकय बिगडयता तशी न्ही तें आमी बी घडलो तुमी बी घडाना कळ्ळें. तशी साधकान सद्गुरूक शरण वचका आनी कोणाक आत्मज्ञान जावंका की ताणें साधक पयलीं बनका. साधक म्हळ्यार कळ्ळें जो बाधक विचार करना तो साधक बाधक विचार कर म्हळ्यार कळ्ळें की नेगेटीव थिंकींग नो नेगेटीव थिंकींग प्रत्येकान बरें पळोवचें शिकता कसलें वायट घडलें रे त्या देवान मुद्दाम तशी घडयल्या तांत कल्लेपुणी आपणागेल हीच जावंका म्हणलें इच्छा आसतली ह्या दृश्टीन वी शूड ऑनर हीज हें तें आमचेर कृप आसा म्हूण समजून आमी तें एक्सेप्ट करता आनी सहनशक्ती तोच दिता. कोणाक देव सद्गुरू आमी म्हणटात न्ही हांकां समर्थांगेर आमी केन्नाय प्रार्थना करताची तुझ्या दास बोदासित्वा बोध व्हावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा चेरडा वर खावय तर चेरडागेल कितली कॅपॅसिटी आसा पचन करची तेंच्यानी तितलेंच तो गुरू खावयता. तशी जशी प्रगल्भ जायत वता ताका ठोस आहार दिवचा लागता कठीण परीक्षा दिवच्या लागता तुगेल ताट तूं स्वावलंबी करूंक शिकयता गुरू वय की न्ही तशी आनी अगदी सान आसतना ताका कशी जाता तशी घालता तोंडान तूं पेज गुरडून घालता दूद पिवयता कसलें पचन जाता तें घालता. तशी देवाक मस्त गोत आसता आमचे पेक्षा मस्त त्या रामाक गोत आसा आनी ते देवीकय गोत आसा तर तिगल प्रार्थना करची तरी आमकां सगळें मेळटा. अद्वैत प्रांजळ निरूपणे हां भय सद्गुरूचा जो अंकित साधक तेणे केलाची करावा विवेक विवेक केल्या तर्क फुटे निरूपणे म्हळ्यार कळ्ळें की परमार्थ हो समजून घेवंका आनी तान सांगील प्रमाणे श्रवण मात्र न्ही त्या प्रमाणे साधन करता. आमी साधक जावंका साधक म्हळ्यार एक तरी बाधक विचार करचे ना आनी आमी बी घडलो तुमी बी घडाना सुवर्णाच्या परिसाच्या संगे लोह बी घडला सुवर्णाची जाला. लोह घडलो म्हळ्यार लोह कशें जालो लाकडाक परीस लायल्यार ताजे भांगर जायना ताजे खातीर लोखंड जावंका लोखंड म्हळ्यार घट्टी कुट्टोवच्या जायना सादारण मट्टाक तशी आमगेलें मन कणखर जावंका सगळें भोगून कोरून आमी तरी आनंदान उबरवंका प्रसन्न मनाने शांत मनाने गरम जायनासतना तसलें तें हें लोखंड थंड आसता ताका खून जावच्या मस्त जावंका
आणि ते शेवटी जातात ज्या वेळा आमगेल मी पण गळत न्ही तशी तशी नदीच्या संगे सागराच्या संगे नदी बी घडली सागराची झाली. हां तशी आमी पयलें लोखंड जाल्यार आमी भांगार जातात परीस लागून जाल्यार परीस लागल्यार भांगार मात्र जाता ती. आमकां गुरू लागल्यार सद्गुरूच्या संगे शिष्य बी घडला गुरु रूप जाला गुरुची जालतो आणि विंगड वर्णी हेची साधकासी निर्वणे म्हळ्यार हीची सूचना आपण तुका दिता की समर्थकल सांगता ती अद्वैत प्रांजळ निरूपणे तुमचे ही समाधान बाणे साधूच ऐसे. म्हळ्यार साधू कितलो जो तुमकां सांगता ताका कितलें समाधान मेळ्ळें की त्यांची समाधान तुमकांय मेळटा हें तांणी सांगलें. तुमकां सुद्दां तितलेंच मेळटा. जो संतांस शरण गेला तो संतची होऊनी ठेला इतर जनास उपेगा आला कृपाळूपणे श्रीराम ऐसे संतांचे महिमान संत संगे होते ज्ञान सत्संगा परते साधन आणिक नाही. सत्संग असले साधन ना. परमार्थाचे जन्मस्थान तेची सद्गुरूचे भजन. सद्गुरूचे भजन भजनात 4 अर्थ आत्ता सांगले त्या 4ही अर्थांनी सद्गुरूगल भजन जो करता थंय परमार्थ जागृत जाता आमगेलो. सद्गुरू भजने समाधान अकस्मात बाणे अचानक एक दिवस तुमकां आत्मज्ञान जावं वता. बहाल करता ती निहाल करतात सद्गुरू आमकां निहाल म्हणटात ताका हिंदींत. देह मिथ्या जाणून जीवे याचे सार्थकची करावे भजन भावे तोष व्हावे चित्त सद्गुरूचे. हे भजन भावपूर्ण भजन म्हळ्यार एक प्रत्येकान मगल सद्गुरू असो हें समजून प्रत्येकाल सेवा सद्गुरूंगेल स्वतागेल सेवा आमी करची आणि कसले नमुने मी पण ना संपूर्ण शरणागती अशी केल्यार तोषवावे चित्त सद्गुरूचे ते खुश जाता ती. शरणागतांची वाहे चिंता तो एक सद्गुरू दाता. शरण वचुल्यार देवपुणी म्हणटा तूं पूर्ण शुद्ध जावन यो आपणा लागीं शिवम भूत्वा शिवम यजेत जाल्यार सद्गुरू तशें म्हणना. सद्गुरू कल म्हणटा तूं कशी आसो. हो गाडगे महाराजांनी कल म्हळें गाडगे महाराजांनी की मी जातीचा धोबी देवा धुईन कपडा मललेला. धोब्या लागीं कोणें हे लॉन्ड्रीन दिलेले कपडे हाडतात वे धुवून घालेले ना कुशील कपडे धोब्याला वतात तावळ तर रगोण 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 ते धुवता आनी स्वच्छ करता. तशी शरणागत गुरुला सद्गुरू लागीं घुरशी जालेले कपडेच येतात मस्त करता. तो अशी म्हणना तुमी पयलीं स्वच्छ जावन येयात हांव तुका स्वच्छ करता पण तूं संपर्क दवरका सातत्य दवरका संपर्कान सातत्य दवरका आनी तशी वागका आनी तूं शरणागतांची वाहे चिंता तो एक सद्गुरू दाता. जैसे बाळक वाढवी माता नाना यत्ने करुनी तशी कोण श्रीराम तशी मस्त नमन्या विंगड प्रयत्न कोण विंगड नमुन्या कुशील कपडे धुवच्याक विंगड साबू लागता हें लागता कम्फर्टर लागता तस सगळें तशी कोण ते आमकां आनंदाने आमकां घडयतात तावळे आमी बी घडलो तुमी बी घडाना बिगडाना न्ही. आमी बिगडलो तुमी बिगडाना न्ही. संताले वचून कल करचें आमी बी घडलो तुमी बी घडाना. हांगा आमी राबया 40 श्लोक जाल्या ती हांव विसरल्यार तुमी लक्षांत दवरात. आतां ताजे खातीर संत महात्मे आमगे सद्गुरू आमगेले हे इतले कळकळीन हांव तूं बसून आमकां सांगता आसत आनी तरी पाप आमी लक्ष दिनात म्हणून ते प्रार्थना करतात देवा लागीं कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी अपराधी जन चुकतची गेले तुझी सावरी दयाळा कल्याण करी. कडरी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोरे. लोक नित्राण झाले ती भाऊजी मारतस देवा हांक सांभाळी आमक तू सांभाळणी वे दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया
कल्याण करी. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांती शांती शांती. मंडळी, हे जे विवेचन पुष्प सद्गुरूंनी गुरुतत्वान करून घेतलें आणि तें आमी त्या गुरुतत्वाच्या चरणांचेर घाल्या. आमगेल सदैव सद्गुरू विंगड आसतले जाल्यार गुरुतत्व एकच. त्या गुरुतत्वाचेर चरणांचेर घालया आणि श्री रामतत्वाक प्रार्थना करया की आमकां त्या गुरुतत्वांत एक कर देवा. आणि दुरूंक गेल सुद्दां आमी मस्त चुकल्या ती जाल्यार आमगेल कपड धुवून घे आणि देवांत आमकां एक कोन्न दी, गुरुतत्वांत एक कोन्न दी म्हणून प्रार्थना करया. आणि हें पुष्प तांगेल चरणाचेर दवरया आणि हांगा विश्राम दिवया वाणीक. नमस्कार. नमस्कार आणि मस्त आभार सगळे भक्ते कोण सगळे सांगितल्याचे एक तेंकोन विवरण केलं. आणि आता मी मंगळार मेळया इच्छा अशी की इतनाच तो करना स्वामी सगळे आमगेले प्रत्येक एकांगेले बरें जावं, सगळे प्रतीक्षण समज जावं बरें जावं म्हणून सगळ्यांगेले वैभव. नमः पार्वती पते हर हर महादेव.